कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 2018 सावन प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो मान्य जाय नाशिल्ल्यान अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेन येरादारी खात्याच्या कार्यालया मुखार धरणे आंदोलन केले। बुधवारा सादर जावपी अर्थसंकल्पात मागण्यांची तरतूद करची म्हणून मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केली। या वर्साच्या अर्थसंकल्पात मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फुडले पावल उबारतले म्हणून तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या। बशी बंद दवरपाचो आमी सध्या निर्णय घेवंक नाका। सध्या आमी आमचे ऑपरेटर जे आहा पळय तेच आमी येवन हांगासर रावल्या एक दिसाचे धरणे धरपाक आनी कितें आहा ते सांजपर्यंत आमी आमचो निर्णय कितें आहा तो जाहीर करता। पण सांजचे परत तुमी सांगतले कितें आहा जर जावंक ना जाल्यार कितें तुमचें आसा प्रोविजन तकलेन कितें आसा? प्रोविजन तकलेन म्हणजे कितें आमी आतां ठरयलां कितें की मोहीन कुदिनोचो आतां मनशाचो कसो जीव काळजान आसता। काळजाक जेन्ना रगत सप्लाय बंद जाले तेन्ना मनीस मरता। त्या प्रमाणे मोहीन कुदिनोचो जीव जो आहा हो जीव तेचो चॅकपोस्टान गुंतलेलो आहा। कळ्ळें? तेजें काळीज म्हणजे सगळ्या राज्याचे चॅकपोस्ट बॉर्डरी वयले। पूण आमी कितें ठरयलां आतां आमी हांगा रावन अशें मरता त्या पेक्षा हातीन पयसो येना म्हणून सगळ्यांनी आमी ठरयलां कितें की राज्याचे सगळे जे चॅकपोस्ट आहा थंयसर ट्रकवाले जे देंवन पळय कितें एंट्री दिवपाक पळय येता त्यो कलेक्शन करप, चॅकपोस्टाचेर रावप आनी पयशे घेत रावप आनी कितें कमाई येता ते आमकां दवरप। कारण कितें आसा की जे पळय ते पळय आमकां कोण आडयता ते आमकां पळोवपाक जाय। मागीर थंयसर आनी ते पयशे दिवपाक कित्याक येता पळय ते आमकां पळोवपाक जाय। सगळ्यो गोश्टी जावपाक जाय। कारण कितें आमकां जर त्रास जाता जाल्यार तुमकांय त्रास जावपाक जाय। आयज भ्रश्टाचाराच्या माध्यमांतल्यान जर सुरळीतपणान तुमी तुमची पोटां भरता पयसो घेवन तुमी तुमचे कार्यक्रम करता जाल्यार तुमकांय खंय तरी दूख जावपाक जाय। म्हाजी पयली पासून स्ट्रॅटजी आसता ह्या केसी बिसी सगळ्यो घालपाक। कारण कितें आसता की जर आमकां तुमी जर त्रास करता जाल्यार तुमकांय सुखान रावंक दिना। तेका लागून हांव सगळे विशय हातीन घेता। आयज जर जावंक ना तुमचो फुडलो मोर्चा हेचेर? हय, मोर्चा ना। आयज जे पळय हे लोक तुमी पळयता ही आमची बायलां ऑपरेटरी गोंयांत अजुनूय बायलां बसी पळयता। ह्या सरकाराक पडोनूच वचोंक ना ही बायलां बसून आयज ह्या धंद्यान आसा म्हणून। त्या खातीर आमी दाखोवंक सोदता तुमकां इकडे पळय आयता ही बायलां। तेन्ना सरकार हो कित्याक अंत पळयता सगळ्या गोंयकारांचो तेच आमकां कळना। आयज खंयचो गोंयचो धंदो दवरला एकूय धंदो सरकारान गोंयचो दवरूंक ना। तुमी बारीक पळया कसले ते भाजी पालो कितें कोण विकता कोण कितें करता तितलेय सगळे आयज भायरसून येवन लोक हांगा धंदो करता आनी सरकार ताका जाय तशें करूंक दिता। आतां एक एग्जाम्पल EV बसीस हो कोण तो भायलो तेणी त्यो हांगासून कॉन्ट्रॅक्टाक हे सरकारान तेजे कडसून घेतल्या आनी तेका हे 68 काय हांव नको 68 पयशे फारीक करता तर आमकां 30 रुपया दिवंक रडटा। आनी आमी गोंयकार हो तो धंदो तेंच्या भायर एकट्या मनशाक तुमी जोडून दिता 100 जाणांचे आनी आमकां जर गोंयकारांक हांगा दुखयता आनी दुखांनी रडयता जाल्यार फुडें तुमचो देव कितें अंत करतलो हें आमकां कळना। हांव जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक आतां हाक मारता हे आमी बसवाले जाले बाकीचे दुसरे ट्रान्सपोर्टर कोण आसा बारीक मोठे सगळ्यांनी रस्त्यार येवचे।